धाकटीपणा आमी काणी आयकताल्यो की देव दिता खंय आनी देवूच व्हरता. जे तुम्ही बरी करता ते तुमकां खंय बरी मेळटा. आयज असो इन्सिडेंट म्हाज्या लायफाक हांवें आजमायला आनी दूख आसा आयच्या दिसाक. कित्याक आयज हांवें एक फॅमिली मेंबर, ज्या फॅमिली मेंबराक हांवें 8 वर्सां पयलीं खंय तरी सवाय केल्लो, जी म्हाजी मेहनत, डॉक्टराची मेहनत, त्रास काडलेले कित्याक खंय तरी ताका लायफ दिवपा खातीर. एक पपी हांवें 8 वर्सां पयलीं हाडलेलो, जो म्हाका रस्त्यार मेळिल्लो. आनी तेका खातीर हांवें जेन्ना पारवो डिजीज 8 वर्सां पयलीं 1-1.5 म्हयन्याच्या पेट्याक जालो, आनी पारवो जेन्ना जाता ऑलमोस्ट जे जनावर जे स्ट्रीट डॉग्स आसता की सवाय करपाक मुश्कील. पूण हांवें खंय तरी ह्या पपी लागून खंय तरी सावड्ड्या भागाक 15 दीस हांव रावलो पेट्याक घेवन. कित्याक 4-4 वरांनी एका सलायन म्हणल्यार आमी DNS म्हणटा, DNS RL, कित्याक एका सरांचेर म्हणल्यार जे सलायन म्हणटा तेजेर दवरपा पडटा. कित्याक ऑलमोस्ट जे तेजी संडासाची वे आसता, जी तो टूल्स करता, ते म्हणल्यार रगत. अशा टायमार आमी हेका वाचोवपा खातीर डॉक्टर काय नेत्रावळी येवपाक शकना. ऑलमोस्ट 34 किलोमिटराचें ट्रॅव्हलिंग, येवपा वचपाक 60-70 किलोमिटर जाता. सो हांवें चिंतलें की हेका 3-3, 4-4 वरांनी जे सलायन दिवपाक जाय, DNS दिवपाक जाय शक्ती मेळपा खातीर सलायन. आनी हांवें चिंतलें की सावड्ड्या भागाक रावून हांवें ह्या पेट्याक ऑलमोस्ट मेल्ल्या पेट्याक खंय तरी देवाच्या कृपेन, डॉक्टराच्या कृपेन, म्हाजी मेहनतीन रातचे 1 वरार उठप, 3 उठप, 3 वरांनी खंय तरी हें DNS RL दिवप, कित्याक शक्ती मेळपा खातीर. सो देवाच्या कृपेन हो पेटो वाचलो आनी आयज 8 वर्सां जाल्ली लगभग हो आमचे बरोबर आसा, एक फॅमिली मेंबर. पूण आयज सकाळीं जेन्ना आमी राती म्हाका खंय तरी प्रसाद गांवकाराची मेसेज आयली की आयज इनॉग्रेशन आसा, तुमी येया. आमी सकाळीं तयारी केली की सकाळीं सान सांग्या भागाक जे PSCच्या कडेन जे इनॉग्रेशन आसा तेचे खातीर हांव वचपा खातीर भायर सरलो. 10:30 सुमार म्हाका म्हाजे डॅडी फाटल्यान आवाज आयलो की जिवाणें आसा. सो आमी भायर सरली. जिवाणें आसा म्हणटना हांवें पयली गोश्ट त्या जाग्यार वचून सांगली म्हाजे डॅडीक की जिवाणें मारप ना. केन्नाच आमी म्हाजे तरी लायफाक आमी जिवाणें मारलेलें ना. वायल्ड लायफाक हांव सदांच प्रेम करता. सो हांवें पयलीं सांगलें तेन्ना म्हाका डॅडीन सांगलें की मारना जाल्यार खंय तरी फॉरेस्टाक आपय की धरून ताका आनी खंय सोडया. त्या खातीर हांव भितर गेलो. भितर गेले नंतर मोबायल घेवन आयलो. डॅडीच्या जिवाण्याच्या घरा आसले. आमकां पयलीं इन्सिडेंटाक कळना की जिवाणें खंयची स्टेजीर आसा. बरें दिसतालें जेन्ना आमी लागीं गेली जिवाण्याच्या, कळ्ळें की ऑलमोस्ट त्या जिवाण्याक कोणें तरी घास मारला 2-3 कडेन. आनी जिवाणें लास्ट स्टेजीचेर आसा. फाटल्यान, मदीं आनी तकले सायडीच्यान ताका घास मारलो. ऑलमोस्ट त्याच्या फाटीचो जो कोणो आसा मोडलेलो. सो हे आमी चिंतलें कोणें घास मारलो, एक तरी पेट्यानच मारपा. आमगेर ऑलमोस्ट 60 कुत्री आसा जे आमी रस्त्यार लोकांनी सोडले, ती हांव सेवा करता गेली 20-25 वर्सां. सो म्हाका मनाक एक विचार आयलो, ह्या पेट्याक समज हेज्या जो कोबरा आसा ताका घास मारला, कोणें मारला म्हणटना हांव जे म्हाजे सरावंडींग जे कुत्रे जे पेटे आमचे आसता तेंचे कडेन गेलो, सगळ्यांक चॅक केलें. सो एक पेटो मिस जालो. तितू खातीर हांव ज्या जाग्यार तो बसता थंय पळोवपाक गेलो जाल्यार वायट दिसलें पळोवन की जिवाण्या बरोबरच हो पेटो तेंच्या लटाफटी खंय तरी हो पेटो मेल्लो आसलो. एक 5-10 मिनटांचो इन्सिडेंट. ज्या पेट्याक, ज्या फॅमिली मेंबराक हांवें 8 वर्सां पयलीं वाचयलो, त्रास काडले डॉक्टराची मेहनत घेवन, आनी आयज खंय तरी नेचराचो जी कृपा आसा म्हणटा आमी की जे जिवाणें म्हाज्या घराक, म्हाजी भुरगीं आसा 1.5 वर्सांचो भुरगो, एक 7 वर्सांचो, जे एंट्रन्सार जिवाण्याक मारून उडयलें. म्हणल्यार आयज आमी जी काणी म्हाका आमी म्हणली की आमी भुरगेपणां आयकल्ली की देव दिता देवूच व्हरता, जे बरी करता तें तुका मेळटा. ज्या पेट्याक वाचोवपा खातीर 8 वर्सां पयलीं हांवें त्रास काडलो, वाचयलो, डॉक्टराक हांवें त्रास केलो, रातचे 1 सुमार सलायन लावपाक हाडप व्हरप पावोवप, आनी खंय तरी आयज म्हाजी फॅमिलीक, म्हाजी भुरग्यां वाचोवपाक, आमकां वाचोवपा खातीर ह्या पेट्यान खंय तरी आयज जीव गेल्लो आसा. म्हणल्यार कितें शिकवण दिता आमी, ही शिकवण खंय तरी याद दवरपाक जाय. जी जाणटेले म्हणटा आमकां प्रत्यक्ष लायपा मेळटा की लोकांची खंय बरी केल्यार बरी मेळटा. आयज वायट, ह्या आयचो दीस म्हाका वायट आसा की दोनी जे जिवाणें आसा, जो पालतू प्राणी आसा, जो डॉग आसा, दोनाक हांव मारना आसलो. म्हणल्यार एक तरी म्हाका काळजाचो आसा आनी दुसरें जिवाणें, तेकाय हांव मारपाक सोदना आसलो. तरी आसतना एकमेकाचे जो नेचराची कृपा आसा, एक मातशें झगड्याक खंय तरी दोगांचो जीव गेल्लो आसा. वायट दिसता. जेन्ना हांव घरांतल्यान हो इन्सिडेंट जालो, पेट्याक सायडी दवरलो आनी हांव डॅडीक सांगलें की हांव येयले नंतरच हेका खंय तरी जेन्ना हांव घराकडल्यान
हे पेट्याक खंय तरी सायडीन दवरलो आनी घरांतल्यान भायर सरलो, कित्याक म्हाका सांग्यार PSC सांग्या हांगा प्रसाद गांवकार एम्बुलन्स इनॉग्रेशन आसलें, जे इन्विटेशन म्हाका जे प्रेसाक धाडलेलें तेजेनुसार हांव जेन्ना हें कवर करपा खातीर म्हाका लेट जालो, हांव स्पिडीक आसलो आनी भाटी जेन्ना हांवें क्रॉस केलें रस्त्यार म्हाका एक पिशवी कितें तरी हालतना दिसलें, हांवें ताका कट मारलो आनी हांव मुखार गेलो. एक अर्द किलोमिटरा नंतर म्हाका दिसलें कितें तरी आसा, म्हणटून हांव रिटर्न आयलो नंतर हांवें पळयलें की पेट्याचें खंय तरी 1.5 वर्साचें एक पील, एक 1.5-2 म्हयन्याचें खंय तरी उडयल्लें आसा आनी वीक आसा. आतां म्हाका सांगपाचें जे शहर गांव लोकां मदीं करता, एक वाटच्यान घरा कडेन म्हाजो 8 वर्सां पयलीं जो हांवें सवाय केल्लो, जो हांवें म्हाजे मेहनतीन डॉक्टराच्या मेहनत जाका हांवें लायफ दिलें, तो मेल्लो आसा. जाका मातये लावपा खातीर हांवें म्हाका टायम जाता म्हूण काडून दवरलेलो आसा घरा कडेन आनी हांव एक इनॉग्रेशना खातीर लोकांचें बरें जे एम्बुलन्स जाय ते इनॉग्रेशना खातीर हांव टायम काडून थंय धांवता आनी वाटेर म्हाका आनीक पेटो त्याच कंडिशनाक मेळटा. म्हणल्यार नेचराचें एक सांगपाचें म्हणल्यार जे तरेन नेचर वागणूक दिता, जे नेचराचो खंय तरी खेळ आसा हो, की घरा कडेन मेला रस्त्यार आनीक जिवंतदान खंयचो पेटो म्हाजे समोर हाडटा जाका हांव कट मारून वता. म्हणल्यार हांव कितें सांगपाक सोदतां, जे देवान रचला तें खंय चुकना. सो आयज जे म्हाज्या दिसाक एक दुख्ख आसा मनाक आनी दुसरी वाटच्यान हांव म्हणटा की जाका मारलो ताका हांवें वाचयलो, ते देवाचीच रचना आसा आनी एक जाग्यार म्हाका दुसरो खंय तरी जाका हांव कट मारलो ताका हांवें वाचयलो आनी परतून खंय तरी हांवें ताका गाडयांत धरून घरा कडेन हाडलो. सांगपाचें म्हणलें जाल्यार खंय तरी देवान जें रचलां तें खंय तरी तुमकां मेळटा. हांव थिंक करता, वायट दिसता आयच्या दिसाक जो इन्सिडंट म्हाज्या लायफाक आयला, तो खंय तरी तुमी चिता की नेचराचे बद्दल आमी उलयतले, देवळांक बसता, लोकांक आमी ज्या तरेन त्रास करता, लोकांक मुख्य जनावरांक मारता, स्ट्रीट डॉग्सांक खंय तरी आमी मारता. सो हो प्रकार खंय तरी मनांतल्यान काडा. सगळें आमचोच पार्ट आसा, नेचराचोच पार्ट आसा आनी जेन्ना तुमी दुसऱ्याचें बरें करतले, वागणूक बरी दितले आनी तोच आमकां खंय तरी आयज मेळटलें, हें आमकां दिसून आयिल्लें आसा ह्या भागांनी. सो आमी ही कवरेज दिल्या की लोकांक खंय तरी एक शिकवण जी हांवें स्वताक आजमायल्या आनी ही खंय तरी शेअर करपा खातीर हांवें आयज ही तुमचे मदीं रावन हो व्हिडिओ काडलेलो आसा. तुमकां पटला जाल्यार लायक करा, शेअर करा. तुमचे मदलो हांव आनी हेच खातीर हांव आयज हो व्हिडिओ तुमचे मदीं घेवन आयला की जें म्हाका आयज दूख जालां तें खंय तरी तुमचे बद्दल शेअर केलां, जी शिकवण म्हाका मेळ्ळ्या ती तुमचे बद्दल शेअर केल्या. इतलें सांगून देव बरें करूं.